पाठ 15 खेळा सर्ती. खेळा सर्त म्हळ्यार खूबशे खेळ आमी वांगडाच खेळटात. वर्सान एकदां आमच्या शाळेन खेळा सर्तीचें आयोजन जाता. तर आयज ह्या शाळेची खेळा सर्त आसा. भुरगीं खूब खूश आसात. जुली, वृंदा, मंदा, तृप्ती, मिलन, सलमा, रीता, भारती, युसूफ, रमेश, अमृत, परेश, मृणाल, अमित, कृष्ण, तेरेज सगळीं भुरगीं बोवाळ मारीत आयलीं. सगळीं उमेदीन फुलिल्लीं, कित्याक तर आयज शाळांची खेळा सर्त आसली. सगळे खेळामळ भुरग्यांनी भरून गेल्ले. सगळीं भुरगीं मळभर भिरी भिरी करून भोंवतालीं, म्हणल्यार हेवटेन तेवटेन भोंवतालीं. कांय जाणां पंगडा पंगडांनी खेळा सर्तींत वांटो घेतालीं. म्हणल्यार सर्त हो एकट्याची आसता आनी पंगडा पंगडांची आसता. जशें आमी फुटबॉल खेळटा तो पंगडा पंगडांनी खेळपाचो खेळ. तर धांवपाची सर्त ही एकट्यान वांटो घेवपाची सर्त. जाग्या जाग्यांनी पंगडा पंगडांनी भुरगीं खेळटलीं. कांय वळखीचीं आशिल्लीं तर कांय अनवळखी. पूण सगळ्यांक खेळपाची आवड आसली आनी जिखपाची इत्सा आसली. एके वटेन ही पळयात धांवपाची सर्त सुरू जाली. 50 मिटर, 100 मिटर, 200 मिटर भुरगीं नेटान धांवतालीं. दर एकलो पयलो येवपाचो यत्न करतालो. दुसरे वटेन लंगडी घालीत धांवतालीं. हे पळयात लंगडी घालीत भुरगीं कशीं धांवतात. मदींच थोड्यो पांय तेकयताल्यो. लंगडी घालता आसतना एक पांय वयर आसता, बरोबर न्ही. आनी दुसरे कडेन तर कांय भुरगीं पीट पीट करून उडक्यो मारीत अशीं धांवतालीं, म्हणल्यार दोरयेचेर उडक्यो मारीत धांवतालीं. आनी धांवतना घुस्पून लेगीत पडटालीं. एका जाग्यार तर मजाच दिसली. 2 तकल्यो, 4 हात धांवतात, मात 3च पांय. पळयात हांगा 3 पांय दिसतात. आनी धांवतना घडायच करून मदींच कोण पडटा, पूण परतून उठून धांवपाक लागता. खंय उंच उडक्यो, लांब उडक्यो, ही पळयात उंच उडकी, आनी खंय तर लांब उडकी. धांवत येवप आनी पयस उडकी मारप. खंय गुळो शेवटून मारपाचो, पेल्ल म्हणल्यार बॉल मोखून मारपाची सर्त. तर खंय गुळो शेवटून मारपाचो. हो गुळो आसता तो लोखणाचो आसता, जड आसता. हो गुळो शेवटून मारपाची सर्त. तर एके वटेन बटाट्यांची सर्त. पळयात ही बटाट्यांची सर्त. बटाटे पयस पयस दवरल्यात. ही धांवत भुरगीं हाडटात आनी परत एक एक व्हरून थंय लागीं करतात. आनी ते सगळे हाडून